प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. अर्गा तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मगाच्यानो आज हांव देवाचे उतार दिवंक वेता. पेल्याची झडती करी नाका. वय पेल्याची झडती करी नाका. पेल्याची झडती केली तर आज आमकां देवी आमची झडती करता आनी देवा मुखार आमकां लॅक दिवंक आसा. आमी जियेता जाल्यार जेजू खातीर, मरता जाल्यार जेजू खातीर, आमी हांगा आसा जाल्यार जेजू खातीर, मुखल्या जिविताक तर वेता जाल्यार जेजू खातीर. हें आमच्या मोतींत आसूंक जाय. रोमाघराच्या पत्रांत अवस्वर 14 ओळ 7 अशें सांगता. कित्याक आमचे मदलो कोणूच आपणा खातीर म्हूण जियेना वा आपणा खातीर म्हूण मरना. आमी जियेता जाल्यार ते सोम्या खातीर, आमी मरता जाल्यार ते सोम्या खातीर. तशें आसता जियेल्यार मेल्यार आमी सोम्याचींच. वय आमी तर हांगा आसा जाल्यार जियेता जाल्यार जेजू खातीर, आमी मरता जाल्यार जेजू खातीर. सगळें जेजू खातीर आमी जिवनच आमचें जिवीतच आमी जेजू खातीर समर्पण दिल्लें आसा. कित्याक आमी जेजूचीं भुरगीं, आमी देवा थंय आयिल्लीं भुरगीं. हेरां खातीर जिवंक आमी ना आनी आमकां हेरां खातीर जिवंक देवान हांगा धाडूं ना. आमच्या खातीरच हांगा ह्यो संवसार देवान रचलो आनी ताचे खातीर जिवंक. तर मरता जाल्यार ताचे खातीर, जियेता जाल्यार ताचे खातीर. हें आमच्या मोतीन आसूंक जाय. जेजून आमकां कित्याक धाडला? ह्यो 4 दिसांचो संवसार आमकां ताच्या खातीर जिवंक, ताका आमी समर्पण दिवंक, ताचें तें समर्पण करूंक म्हूण आमकां देवान हांगा धाडला. आमचीच खोशी करूंक न्हय, आमची योजना घालूंक न्हय, आमच्या स्वार्था खातीर न्हय. आमी तर जियेता जाल्यार जेजू खातीर, आमी मरता जाल्यार हांगा जेजू खातीर. कित्याक जिवंत आसलेल्यांचो आनी मेल्ल्यांचो आपूण सोमी जाय म्हूण क्रिस्त मेलो आनी जिवंत जालो. सर्वांचो, मेल्ल्यांचो आनी जिवंत आसल्या सर्वांचो आपूण देव जाय म्हूण घेवन जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयलो. ताणें सगळीं आमची पातकां, आमचे कश्ट, आमचें सूख दूख सगळें ताणें, हर एक पिडा शिडा ताणें ताच्या आंगार घेतली, ताच्या कुडीर घेतली आनी तो मेलो आनी तो आमच्या खातीर जिवंत जालो. हें आमी आमच्या मोतीन दवरूंक जाय. जेजू खातीर आमी आसा आनी जेजू आमच्या खातीर आसा. जेजू आमच्या खातीर मेलो आनी तो जिवंत जाला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर कितें म्हूण तुज्या भावाची झडती करूंक तुमी फुडें सरतात वा कितें म्हूण ताची बेपर्वा करतात? वय आज आमी तर कोणाची झडती करता तर आमकां कांयच अधिकार ना. कोणाचेर आमकां अधिकार ना. आमी स्वतंत्र जिवी जावन आहा. देवान आमकां रचलेलें स्वतंत्रपण देवान आमकां दिल्लें आसा. आमकां कोणाचेरय अधिकार चलोवंक कांय हक्क ना. कोणाची झडती करूंक आमकां कांयच अधिकार कोणेंय दिवना. ह्या मनशांनी ह्या देवान सयत आमकां तो अधिकार दिवना. आमकां समेस्तांक देवाचे नित्य सद्रे हुजीर झडतेक रावूंक आसतलें. आमकां सगळ्यांकी संवसारान जियेल्या सगळ्यांकी देवा मुखार एक दीस झडतेक उबें रावूंक आसतलें. हें आमच्या मोतीन आसूंक जाय. पवित्र पुस्तकीच बरोवन आसा, अशें म्हणटा सर्वेस्पर, हांव जिवंत देव, हर एकलो म्हजे हुजीर दिंबयेनी सरपडटलो. हांव जावन आसा तुमचो देव, तुमचो जिवंत देव, जिवीत दिल्लो देव. सर्व मनशांनी, हर एक मनशांनी, सर मनशांनी ताच्या मुखार दिंब्यांनी सरपडूंक आसा आनी हर एकलो आपलो ताळो उबारून देवाक वाखणतलो. हर एकल्यांनी देवाक आमी अर्घां दिवंक, वाखणूंक आसा, स्तुती करूंक आसा. ताचे सर्गींचे राज आमकां सोदूंक आसा.
तर आमी हर एकल्यान देवाक आपापले लॅक दिवचे पडटले. देव सांगता हर एकल्यान आमी हेरांची झडटी करूंक ना, आमी हर एकल्यान आपापले लॅक देवाक दिवंक आसा. त्या जिवितान आमी जियेल्ले हर एक लॅक देवा कडेन आसा आनी ते लॅक आमी देवाक दिवंकूच आसा. हेरांची झडटी करूंक वचनाकात, तुमची झडटी जावचें ना म्हणटा देवाचें उतार. मत्तेवाच्या बुकांत 10:7 आनी ओळ 1 थावन. हेरांची झडटी करूंक वचनाकात, त्या दाळा तुमची झडटी जावची ना. कित्याक जे बरी तुमी हेरांची झडटी करतात ते बरी तुमची झडटी देव करतालो. हय, आमी हेरांची झडटी करूंक आमी हांगा कोण जावन आसा. आमकां कोणें धाडला हेरांची झडटी करूंक. आमी जावन आसा देवाची भुरगीं, तशेंच हर मनशां जावन आसा देवाची भुरगीं, देवान वेंचून काडलेली. खंयच्याय मनशाची झडटी करूंक आमकां अधिकार ना. केदळा आमी मनशांची झडटी करता ही आमची झडटी देव करतालो. हे परी तुमची झडटी देव करतालो म्हणटा. आनी ज्या मापान तुमी हेरांक मापतात त्याच मापान आमकां देव मापतालो. त्याच मापान तुमकां तो मापतालो, देव आमकां मापतालो. कित्याक आमकां देवान तो अधिकार दिवना तें आमी जाणा जावंक जाय. तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसा तें किसार तुका दिसता मूं, तुज्याच दोळ्यांत आसा तें आडेन तुका दिसना कित्याक. आनी तुज्याच दोळ्यांत एक आडें आसता, तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसार काडूंक म्हाका सोड म्हूण तुवें सांगचें जाल्यार कशें. वय, आमचे थंय सबार कुसाडाय, हंकार, राग, द्वेश, हेरांक बोट जोगचें, हेरांची मर्याद काडचें, हेरांक आमी नेगार करचें, हें सगळें आमच्या कडेन आसतना ही सगळें आमी आमच्या घरा फाटल्या कुसड्या फोंडांत आमी सगळें पूर्ण धांपून दवरल्या बरी. आमच्या काळजांत, आमच्या कुडींत आमी धांपून दवरता आनी हेरांक आमी बोट जोगता, हेरांक आमी बोट दाखयता, हेरांची खेळकुळां करता, हेरांच्यो खबरो करता, हेरांची मर्याद काडटा. आमकां कितें जालें म्हूण आमी हेरांची खून करूंक सयत तयार आसा. अशें सगळें आमी करता. पूण आमी कोण? आमच्या काळजांत, आमच्या कुडींत इतलीं सगळीं पातकां सगळीं आसतना, कुसाडाय आसतना आमी हेरांक बोट दाखोवंक कोण जावन आसा. एक बोट आमी मुखल्याक दाखयतना बाकी उरलीं 4 बोटां आमकां दाखयतात. हें पयलें आमी चिंतूंक जायची. कपट्या तुज्या दोळ्यांतले आडे पयलें काड आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसार काडून तुका स्पश्ट दिसतलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पवित्र पुस्तक सांगता पयलें आमच्या दोळ्यांतले आडें काड. आमकां तें दिसना पूण आमच्या काळजांत आसा सगळी कुसाडाय, पातकां, आमचें तें आसा कितें उणेंपण, आमचें तें आसा कसलें कपटपण आनी कितें सगळें आसा तें आमी देवा मुखार दवरूंक जाय आनी देवा कडेन पश्चाताप पावूंक जाय आनी जेजू मुखार आमी दिम्यांनी सरपडोवंक जाय, ताच्या पांयांक सरपडोवंक जाय आनी आमची पातकां आमी वळखून घेवंक जाय आनी ताचे कडेन मागूंक जाय. तेन्ना मात्र आमकां आमी कितें म्हूण आमकां कळून येता आनी आमकां हेरांक आमी बूज सांगूंक शकता. तर आमीच पातकी जावन आसन तर दुसऱ्यांक आमी पातकी म्हूण कशें सांगचें. एकामेकाचे ओजे वोवया अशें क्रिस्ताचो उपदेश तुमी पाळटल्यात म्हणटा. होय, हेरांच्या कश्टा सुखान दुखांत पावचे. तेन्ना मात्र आमकां सडवळ मेळटली, सुटका मेळटली. तेन्ना मात्र आमकां शांती समाधान मेळटलें. गालात घरांक बरयल्ल्या पत्रांत 10:6 आनी ओळ 2 थावन अशें सांगता. एकामेकाचे वजे वोवया अशें क्रिस्ताचो उपदेश तुमी पाळटल्यात. निजा की कांयच न्हय आसलेलो कोणीय जर व्हडल्या जाणां बरी चलता तर तो आपणाकच ठकयता. हर एकलो आपापली चाल व्हरून पळयोव. तशें केल्यार दुसऱ्याचे चालीचेर पळय नासतना आपल्याच पुण्याचे तो मोल बांदूंक शकतालो. होय, एकामेकाचे वजे व्होवया.
हेरांच्या कश्टा सुखा आनी दुखांत आमी पावचे, हेरांच्या अनवरान, हेरांच्या पिडे शिडेंत आमी तांकां मदत करीचे, कुमक करीचे आनी देवा खातीर तांच्या पासून मागूंक आसा, तांच्या पासून आमी मागीचे. कित्याक सगळे आमी खोटेपण दवरून घेवन सगळे नाका जाल्ले आमी करन, चोरन, आनी कितें करन, लोकांचे लुटून, तर आमी व्हडल्या जाणां मरे आमी बुदवंत, आमी शिकले, आमकां सगळें जाता म्हूण तर आमी हंकारान तर बुडून आसा जाल्यार ते देवा मुखार सारकें न्हय म्हूण पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. व्हडल्या जाणां बरी ठकयता, आपणाकच आपूण तो ठकोवन घेता, आपणाकच आपूण तो मोस करून घेता म्हणटा. हर एक आपली चाल व्हरून पळोवंक, तशें केल्यार दुसऱ्यांच्या चालींत सर पळय नासतना आपल्याच पुण्याचेर तो मोल बांदूंक शकतलो. आपूण कसलो मनीस आनी कसो जियेता, कितें करता म्हूण तर आमी व्हरून पळयता जाल्यार आमकांच आमी तर हांगा आमी चिंतून पळयता जाल्यार दुसऱ्यांचे आमकां कश्टांचे आमकां कांय खंत आसना. पयलीं आमी आमकांच देवा मुखार समर्पण दिवचें आनी आमचे सगळ्यो चुकी, आमची पातकां देवा मुखार समर्पण दिवचें. तेन्ना आमच्या जिविताचे आमी ह्या संवसारान कशें जिवन आसा म्हूण कळटलें. कित्याक हर एकल्या भावांक आपआपलें स्वंत वजें आसा. हर एकल्याक ताचे कश्ट, तांचे कश्ट, तांची पिडा शिडा, तांचे आनी संवसारांतले तांचे उरलेले हर एक तराचे कामां सगळीं तांकां वोवंक आसात. हर एक तराचे कश्ट तांकां वोवंक आसात. हर एक तराचें टेंशन तांकां वोवंक आसा. हर एकल्याक ते आसात. ह्या संवसारान जियेतना हर एकल्याक ते भोगूंक आसात आनी ते आमी देवा मुखार दवरिचे. अनेकल्या बोट जोखून अनेकल्याची झडटी करूंक आमकां कांय मेळना. ते आमी पयलें आमच्या मोतीन आमी व्हरचें आनी सगळें देवाक आमी समर्पण दिवंक आसा. एकामेकाचे आड उलयनाकात. जो कोण आपल्या भावाचेर आड उलयता, ताची झडटी करता, तो नियमशास्त्राचेर आड उलयता म्हणून देवाचें उतर सांगता. जाकोबाच्या बुकांत आवस्वर 4 आनी ओळ 11 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. भाव भयणीनो, एकामेकाचेर आड उलयनाकात. जो कोण आपल्या भावाचेर आड उलयता वा ताची झडटी करता, तो नियमशास्त्राचीच आड उलयता आनी नियमशास्त्राचीच झडटी करता म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. एकामेकाचेर आड उलोवचें न्हय, एकामेकाचे आमी खोडी काडच्यो न्हय, एकामेकाचेर आमी बोट जोगचें न्हय, दुसऱ्यांचे आमी मर्याद काडची न्हय, दुसऱ्यांचे वायट आमी उखलून धरचें न्हय. हें सगळें केल्यार आमी नियमशास्त्राचीच झडटी करता, नियमशास्त्राचेर आड उलयता. कित्याक आमी देवाची भुरगीं जायना, आमी देवातान पयस सरता, आमी नियमशास्त्राकच आड उलयता. प्रेज द लॉर्ड अशें म्हणटा पवित्र पुस्तक आमकां. आमी ताचीच झडटी करता. आमी देवाचो मोग करिना म्हूण हांगा रुजू जाता. आमी सैतानाचो मोग करता. इम्प्रा जावन आसा सैतानाचीं कामां. पूण नियमशास्त्राची तूं झडटी करताय जाल्यार नियमशास्त्र तूं पाळिनाय, तर आमी हेरांक तांची मर्याद काडटा, तांचे खोडी काडटा, तांकां आमी बोट जोगता, तांची झडटी आमी करता, जर तांची आमी मर्याद काडटा तर आमी तर देवाचे उतार पाळिना, देवाचे उपादेश पाळिना म्हूण हांगा देवाचे उतार आमकां सारकें दाखोवन दिता. बघा, नियमशास्त्राचीच तूं न्याय नीत करताय. होय, आमी देवाचीच न्याय करता, न्याय नीत करता. नियमशास्त्राची न्याय नीत करची म्हणल्यार देवाच्या उपादेशांची, देवाचीच आमी न्याय नीत करची. हें आमी करूंक फावो गी, देवाची आमी न्याय नीत करूंक फावो गी, हें आमी पळोवंक जाय, व्हरून पळोवंक जायची. तरी पूण नियमशास्त्र दिल्लें देवान आनी न्याय नीत करची देवान ताका नाश करूंक सांगता, बचाव करूंक सांगता. प्रेज द लॉर्ड. नियमशास्त्र दिल्लें देवान आनी झडटी करची देवानच. ताका आमचो नाश करूंक शकता तो,
आमकां जिवीत दिवंक तो शकता, आमकां बचाव करूंक तो शकता. कित्याक सगळें ताच्या हातान आसा, आमच्या हातान कांयच ना. आमी हांगा उदका वयले बुळबुळे जावन आसा. एक फुग्गो फुंकून तो बुराक केल्यार कसो फुटून वता, उदका वयलो बुळबुळो कसो फुटून वता, त्या प्रकार आमी जावन आसा. त्या खातीर आमी पेल्याची न्हीद करूंक जायना. पेल्याची झडटी करूंक आमकां अधिकार ना. कितें आसा तर बरें करूंक मात्र आमकां देवान हांगा धाडला. देव मात्र आमची झडटी करता. आमी हेरांची झडटी करूंक आमकां कांयच अधिकार ना. मोगाच्यान तुमी बिलकूल फारीकपण घेवचें न्हय म्हणटा. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 12 ते सगळें देवाच्या क्रोधाक सोडा म्हणटा. आमकां कांयच अधिकार ना. कितें आसा तें सगळें देवाच्या क्रोधाक सोडा आनी आमी हेरांची झडटी करची न्हय. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 12 वळ 19 म्हज्या मोगाच्यान तुमी बिलकूल फारीकपण घेवचें न्हय, ते देवाच्या क्रोधाक सोडा. आमी कोणाचेंय फारीकपण घेवचें न्हय. ते सगळें देव पळयता. हर एकल्यांची कर्मां देव पळयता आनी देवाक लॅक दिवंक आसा. आमकां कोणाचेय लॅक घेवंक ना आनी कोणाचेय आमकां लॅक दिवंकय ना. कित्याक देवान आमकां असलीं देवाची भुरगीं जातना आमकां कांयच हांगा ना. आमी देवाच्या उपदेशपणान आमी देवाच्या कायद्या खाल आमी चलूंक जाय. हेरांक आमी बोट जगची गरज ना. फारीकपण घेवचें म्हाका सोडा, हांवच ते फाटी फारीक करता म्हणटा. हय, आमी कोणाची फारीकपण घेवंक फावो न्ही. तोय आमच्या सारकोच एक मनीस, आमच्या सारकोच एक पातकी मनीस, आमच्या बरीच आसलो तो देवान धाडलो भुरगो जावन आसा. पूण ताचें आमी फारीकपण घेवचें कशें तें देवूच पळयता. ते फारीक करता देवूच म्हणटा. सर्वेस्पर म्हणटा हाच्या की वर्तें पवित्र पुस्तक म्हणटा, तुजो दुस्मान भूक येता जाल्यार ताका जेवंक दी, तो तान येता जाल्यार ताका पिवंक दी. अशें करून तूं ताच्या माथ्यार उज्याची जळती केणां धाडटली. हय, तर कोण भूक येता जाल्यार, तो कोण कश्टांत आसा, कोण पिडेंत आसा, कोणाक खावंक जेवंक ना, तर तुज्या कडेन आसल्यार ताका इल्लें दिवन ताका उपकार कर. ताच्या बदला ताची मर्याद काडनाका, ताचें उणेंपण करनाका, ताचे थंय दुस्मानकाय हाडून घालनाका. आमी हेरांक ताचे खबरो सांगून आमी तांचे थंय आमी दुस्मानकाय करून घालता. हें सगळें करनाका. जाता तर बरें करूंक आमी मुखार सराचें. देवाचें उतर म्हणटा, वायटान तेन्ना ताका कळटलें हांवें हाची मर्याद काडली तरी, हाका हांवें तशें पळयलें तरी, हाचें बोट जगलें तरी, हाची झडटी केली तरी, तो म्हजे कडेन मोगान आसा म्हूण तो पश्चाताप पावता आनी तो देवा कडेन मागता. ताणें केल्ल्या ताच्या खोट्या कामां खातीर, ताच्या वायट कामां खातीर तो देवा कडेन बचावी मागता. तो ताच्या देवा कडेन बक्षणें मागता. तशें आमी करूंक जाय. तांचे कडेन आमी मोगान रावूंक जाय. आमची दुस्मानकाय आसा म्हूण आमी दाखोवन दिवची न्हय. दुस्मानकाय करचीच न्हय. सगळी देवाचेर सोडूंक जाय. देव पळयता तें, आमकां गरज ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडिनाकात. बगार बऱ्या वरवीं वायटा वयर जैत व्हरा. पळय, वायटान आमकां पाडाव करचेच न्हय. आमी ताका अवकाश दिवचोच न्हय. त्या वायटा वयर बरें केल्यार आमकां जैत मेळटा, पूण मेळटा, देवाचे आशिर्वाद आमकां मेळटा. हें आमी आपणावंक जाय. देवाचे आशिर्वाद पयले आपणावंक जाय. देवाचो मोग आमी आपणावंक जाय. शांती, कृपा, सोंसणीकाय सगळें देव दिता. तर आमकां हें मेळ्ळें तर आमी हांगा भागीचसय. कोरिंथीयांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत अवस्वर 8 आनी वळ 13 आमकां अशें सांगता, हेरांच्या गरजान पावोंक तुमी कश्टान पडा जाय म्हूण हांव सांगिना म्हूण सांब पावल सांगता. सांब पावल हांगा सांगता, हेरांच्या कश्टान पडतात हय, तुमी गरजान पावतात जाल्यार तुमकां ना आसतना दिनाकात म्हूण सांगता. हेरांच्या गरजान पावंक अवस्वर 13 हेरांच्या गरजान पावोंक तुमी कश्टान पडा जाय म्हूण हांव म्हणना. बघा, सक्टांनी एक सारकें जिवनचें बरें म्हूण म्हणटा. वय, तुमच्या कडेन आसलेल्यांतलें दिया. तुमचें घरदार विकून दिनाकात. आमचें घरदार विकून आमी कोणाक बरें करूंक वचचे नाका.
नांव जोडूंक, पेपरांचेर येवंक आनी न्यूजांचेर येवंक आनी वॉट्सॅपांचेर आजकाल यूट्यूबाचेर आमकां नांव जोडूंक आसता. तशें करिनाका. तें दिवन तुमी नांव जोडूंक वचनाका. पूण तुमच्या कडेन आसलेल्यातलें थोडें दिया आनी तुमकां तो तुज्या गरजे टायमार तो तुमकां पावता. नाजाल्यार देवा थ्रू दुसरो मनीस आमकां आमच्या गरजेक पावता. हे आमी मोती हाडूंक जाय. तशें म्हणल्यार आतां तुमचे लागीं कितें चडीत आसा तें तुमी ताच्या गरजान दिवचें, ताच्या गरजे वेळार पावचें, ताच्या कश्टा सुखान पावचें, ताच्या अनवरान पावचें, ताच्या पिडेशिडेच्या वेळार पावचें. आमच्या कडेन आसात, आमी पाड करून उडोवचे तसलें आसा. आमी थोड्या फावटी दिवंक आशें ना, सगळें पाड कर म्हणी उडयता. स्वार्थपणान म्हणी आमी सगळें पाड करता, पूण कोणाक दिवंक आशें ना. दिया, इल्लेशें जेवण उरलां तें कोणाक दिया. कोण भिकारी येता मागतालो येता तर ताका दिया. ताच्या बदलाक आमी पाड करून कुसून माडा पोंदा घालचें, माडा मळा उडोवचें, हें पुरो करच्या बदलाक कोणाक तरी बकयतल्यांक आमी तें दिवंक जायचें. थंयथान आमकां आशिर्वाद मेळटा. देवाचे आशिर्वाद थंयथान आमकां मेळटा. तेच परी एक दीस ती आपणा लागीं चडीत आसलेलें दिवन तुमच्या गरजान पावतलीं खंडीत जावन. ती आमच्या गरजान खंडीत जावन पावतात. आमी तर हेरांक तर आमची हेरांच्या गरजेक तर आमी पावल्या जाल्यार आमकां देव खंयच्या ना खंयच्या मनशाक आमच्या गरजांक पावोवंक खंडीत जावन धाडटा. पयत पुस्तक बरोवन आसा, चड पुंजले लागीं चडीत कांय उरलें ना आनी उणें आसल्यांक कांयच उणें जालें ना. पळय आज आमी पुंजून दवरला, पूण ते खंयच्या ना खंयच्या कामां, वायट कामां ती खंयच्या ना खंयच्या आमच्या पिडेशिडेन ते आमचे कडेन सगळें खर्चून वता. कांयच उरना म्हणटा जेजूचें उतार सांगता, पवित्र पुस्तकच सांगता. आमच्या कडेन तें कांय उरचें ना. आमी पुंजयलेलें खंयचेंय उरचें ना. आमची ग्रेस्त खंयचीय उरची ना. खंयच्या ना खंयच्या कामांत आमकां ती खर्चून वता. पिडेशिडेन अनवारान आनी कसल्यान आमकां खर्चून वता. त्यो तुमच्या कडेन कांय उरची ना म्हणटा. कित्याक आमी येतना कांयच हाडूंक ना आनी वेतना कांय व्हरचें ना. सगळें सोडून वचूंक आसा आमकां. आनी उणें आसलेल्यांक कांयच उणें जावचें ना. उणें नासलेल्यांक हे कांय उणें जायना म्हणटा. देवाचे आशिर्वाद आसता. देव खंयच्या ना खंयच्यान तांकां बरें मोल दिवन हेरांक तांचे थंय धाडटा आनी तांकां बरेंपण जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सिराकाच्या बुकान 9:28 अशें सांगता, निमाण्या वस्तूंचो उगडास कर आनी दुस्मान काय सोड म्हणटा. सिराकाच्या बुकांत 9:28 आनी वळ 6. निमाण्या वस्तूंचो उगडास धर आनी दुस्मान काय सोड. तूं मरतलोय आनी कुसतलोय म्हूण उगडास धर आनी देवाची आज्ञा पाळ. होय, निमाणे दिसाचो उगडास करीचे आमी. निमाणे 4 वस्तूंचो उगडास दवरूंक आसा. मोन झडती यमगण सर्ग. आमी मरता आनी कुसून वेताले आनी मेल्या उपरांत आमकां झडती आसतली. उपरांत देव आमचेर फैसला घालतालो. तूं सर्गींच्या राजाक फावो घे या यमकंडाक वचून फावो घे म्हणून. तें आमी उगडास दवरूंक जाय. निमाण्या 4 वस्तूंचो आमी उगडास दवरूंक जाय. वस्तूंचो उगडास धर आनी दुस्मानकाय सोड. मोगान जिवंक आमी हांगा आशेवंक जाय. मोगान जियाचे एकामेका संतोशान शांती समाधानेन जिवंक आमी देवा हातान आमी हे आशिर्वाद जोडून घेवचे. तूं मरतले आनी कुसतले म्हूण उगडास धर आनी देवाची आज्ञा पाळ. होय, देवाचे उपादेश आमी पाळोवंक आसात. देवाच्या उपादेशां प्रकार आमी चलोवंक आसा. तेन्ना आमी हांगा संतोशान शांती समाधानेन माया मोगान जिवंक शकतले. तुज्या त्याचा वळ 2. तुज्या पेल्यान तुका केल्लो अन्याय बक्षी आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजी पातकां बक्षतली. हर एकल्यांक आमी बक्षूंक आसा. आमी बक्षयला तेन्ना आमकां देव बक्षिता. देव बक्षिल्ले तेन्ना आमचे मागणें आमी केल्ले तेन्ना देव आमकां बक्षणें दिता. तशें आमी हर एकल्याचो गुन्यांव बक्षूंक आसा. कोणाकय आमी बक्षिनासतना रावचें न्हय आनी रागार रावचें न्हय. कित्याक आमी तांचेर रागार रावला देव आमचेर रागार रावता आनी आमकां तो बक्षूंचो ना. आमचें मागणें तो आयकुंचो ना. आमची प्रार्थना तो आयकुंचो ना. आमी केल्ली देवस्तुती तो आयकुंचो ना आनी आमकां कांयच फायदो जावचो ना.
आमी हांगा हर एक तराच्या कश्टान वरान आमी जिवंक शकता. तशें जाल्यार आमी सगळं त्याच कारणान जावन आमी हांगा कश्टांत आनी आमी त्या कश्टांत जिवन आसा. कित्याक आमी हेरांक बक्षिना, हेरांची झडती मात करता, हेरांची मर्याद मात काडटा, हेरांचो अन्याय आमी उखल मारता आनी 4 जाणांक आमी सांगता तांचो आमी तांच्यांकी पयलीं वचून आमी हेरांक तांचे खबरो सांगता. ताणें वचून सांगूंक नजो. कित्याक लोक पयलें कोण पयलें येवन सांगता, खोटी सांगता, तांचें आयकता संवसारांतलो मनीस. आमी तें करून पळयता आनी तशें करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पूण हांगा किर्तनकार सांगता, किर्तन 32 ओळ 1 आनी 2 सांगता, जांचो गुन्यांव बक्षला तांचे पाताक माफ जाला तीं खरींच सुभागी म्हणटा. देव कोणाचे गुन्यांव बक्षिता, कोणाचे पाताक बक्षिता तो खरंच सुभागी म्हणटा. वय तर आमी हांगा न्यायनितीन सतान आनी उजवाडान आमी तर जियेता जाल्यार त्या प्रकार आमी देवा कडेन मागल्या तेन्ना आमची पातकां बक्षतात आनी कोणाची पातकां बक्षतात, कोणाचे गुन्यांव देव बक्षिता तीं खरींच सुभागी म्हणटा. जांचे सर्वेस्पर गुन्यांव लायना, जांच्या काळजान कापाडना तीं खरींच सुभागी. कोणाचें मन नितळ आसा आनी कोण शांती समाधान आनी उजवाडान चलता, सैतानाची कामां करिनासतना हांगा जियेतात, ताचे गुन्यांव बक्षतात तीं खरींच सुभागी म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. की तुमी समेस्तांनी एक मनाचे जावन जियाची. पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत अस्वर 3 अशें सांगता आनी वळ जावन आसा 8 थावन. की तुमी समेस्तांनी एक मनाचे जायचे, एकामेकाचें सूख दूख चिंतलीं, भाव भयणीचो मोग करतलीं, दयाळ आनी खालत्या स्वभावाची तुमी जाय म्हणटा. बऱ्या मनाची, बऱ्या काळजाची, न्यायनितीची. हेरांक आमी संतोश दिवच्याच आसली, हेरांच्या गरजान पावच्याच आसली आमी जायची. देवाचे उपादेश पाळचेच आसली. कित्याक हे सगळे देवाच्या उपादेशांत आटापून आसा आनी ते आटापून आसा तो आपापीच पवित्र आत्म्याच्या द्वारे ही बरीं कामां करूंक शकता. पवित्र आत्मा आमच्या सांगात आसता आनी पवित्र आत्मा हर एकल्याक ते मोतीन घालता, त्याच्या काळजान घालता आनी तो शांती समाधान सोसणीकायेन हेरां सांगात जिवंक शकता. वायटाक वायट फारीक करिनाकात, अकमानाक अकमान फाटी दिवचे प्रास आशिर्वाद फाटीन दिया. हय, वायटाक वायट दिनासतना, दुसऱ्यांचे वायट करिनासतना, दुसऱ्यांचे वायट चिंतिनासतना हेरां बसत आमी बरें करूंक जायचें. तांकां अपमान करनासतना, तांची मर्याद काडिनासतना, तांची मर्याद गेली तर आमची मर्याद गेल्ल्या बरीच, तांकां अपमान जालो तर आमकां अपमान जाल्ल्या बरीच. कित्याक आमी सगळीं एक समान आनी देवाची भुरगीं जावन आसात. जावं पुरो ग्रेस्त, जावं दुबळो, जावं शिकलो, जावं शिकनातलो, देवाचो भुरगो कोण जावन आसा तो सगळो एक समान जावन आसा. कोणी उंच आनी नीच ना, देवा मुखार सगळे एक समान जावन आसात. तर आमी तांच्या पासत वावरता जाल्यार आमकां देवाचे आशिर्वाद मेळटा. अशें करून आशिर्वाद जोडूंक देवान तुमकां आपोवणें दिला. हय, आमकां देवान त्याच खातीर आपोवणें दिला. कित्याक देवान कस सोंसल्या ह्या संवसारांत येवन. कोणाकय ताणें अपमान करूं ना, कोणाकय ताणें फारीकपण घेवना. जेजून हांगा कोणाचें फारीकपण घेवना, कोणाक अपमान करूं ना. अपमान केल्ल्यांक ताणें सर्वेस्पर देवा कडेन मागून बरें केलें. सट्टाची पिडा गूण केली, हर एकल्यांक बरें केलें. रात दीस ताणें देवा कडेन मागून सट्टांक बरें केलें. ताच्या भुरग्यांक ताणें सर्गींची वाट दाखयली, उजवाडाची वाट दाखयली, देवा बापाची वळख दाखयली. ही जावन आसा जेजू क्रिस्ताची विनंती. तो आमच्या बसत जेजू लागीं देवा लागीं विनंती करतालो, मागतालो आमचे बसत आनी भुरग्यांक जाणांक तो हर एक जाणांक बरें करतालो. ही जावन आसली जेजूची कामां, जेजूचें मिसांव जावन आसलें तें आनी तें सगळें ताणें केलें. कोणाकय ताणें वायट करूं ना, कोणाकय ताणें शिराप घालूं ना.
हर एक जेजूचेर वायट उलयल्यान वायट केल्ल्यान ताणें आशिर्वाद मागलो, देवाचो आशिर्वाद ताणें मागलो आनी सगळ्यांक बरें केलें. आज आमी तेंचे ह्या संवसारान जियेया, शांती समाधानान एकामेका माया मोगान जियोंक आमी आशया. मोगळा बापा, आयचो दीस तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर तुका हांव अर्गां दितां. हे देवाचे उतार आयकल्ल्या समेस्तांचेर तुज्या आशिर्वादान भर. तांकां हेरांची झडती करूंक, सैतानाच्या काळोखाची कामां करूंक तांकां सोडी नाका. तांच्या कश्टा अनवरांत, तांच्या पिडेसड्यान तांकां पावोवंक तूं बरें मोहन दी, बरें काळीज दी. ती हर एकलीं तुजीं भुरगीं म्हणून तेंची दिता. जावं पुरो ग्रेस्त दुबळीं खंयच्याय तराचे मनीस आसल्यार तांकां कुमक करूंक ती तुजें बरें मोन, तुज्या पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांचेर घाल. आनी तांकां न्ही देवाच्या उतरा प्रकार, देवाच्या उपादेशां प्रकार जिवंक तांकां तूं फावो कर. देवा, आज तुजें उतार हांव दितां, ताचेर तुजें बेसांव घाल आनी आयकल्ल्या समेस्तांचेर तुजें बेसांव घाल आनी ती वाडून आनी चडून येवं दी. तुजें उचार, तुजे उपादेश पाळन ती संवसारार ही सुवार्ता प्रसार करूंक तांकां तूं फावो कर. तुज्या पवित्र आत्म्यान भर, तुज्या पवित्र आत्म्याच्या जाणवायेन भर, तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देणांनी तांकां भर म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुम्यावरी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जिणयेंतल्या कश्टां वेळार दोळ्यांनी भरता दुकान, दुकानी सूख रचललो तोच सांबाळता सदां. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, आसतलो पंत पर्यान लागींच हांव तुज्या. काळ्ळें सांपडताना अंकारांतल्या त्या फासान खुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा. चंचल जायनाका, कंगाल जायनाका, आसतलो पंत पर्यान लागींच हांव तुज्या. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. प्रेज द लॉर्ड.